गोंय राज्याचे प्रभारी सिटी रवीजी, आमचे राज्यसभेचे खासदार आणि आदले अध्यक्ष विनय तेंडुलकर, आमचे आदले खासदार आणि पार्टीचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर, आमचे आदले आमदार आणि आताचे पार्टीचे सरचिटणीस दामू नायक, ह्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमचें स्वागत करता. आज भारतीय जनता पार्टीची राज्य कार्यकारिणी जाली. सकाळपासून वेगवेगळ्या विशयांचेर राज्य कार्यकारिणी भितर चर्चा जाली. आमचे आजच्या राज्य कार्यकारिणीक खास गिरिराज सिंगजी जे युनियन कॅबिनेट मिनिस्टर आसा एनिमल हजबंड्री, तेंचें हांगा भाशण जालें. बजेटीच्या संदर्भात तेंचे उलोवप जालें. आमचे मुख्यमंत्री उलयले आनी एक दोन रिजोल्युशन, एक पॉलिटिकल रिजोल्युशन हे आमचे दामू नायक हांच्यांनी मांडलें आनी बाबू कवळेकर आमचे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कवळेकर हांच्यांनी ताका अनुमोदन दिलें आनी एकमतान तें रिजोल्युशन पास केलें गेलें. दुसरें रिजोल्युशन आमचे मोशन ऑन युनियन बजेट, हें रिजोल्युशन आमचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी मांडलें आनी तेचेर उलोवप आमचे शिरोडेचे आमदार सुभाष बाब शिरोडकर हांच्यांनी ताका अनुमोदन दिलें आनी तें रिजोल्युशन एकमतान सगळ्यांच्या हातून तें पास करून दिलें. पार्टीचे येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या संदर्भातली माहिती आनी निवडणूक नगरपालिकेची निवडणूक ताची एकंदर तयारी ह्या संदर्भात आमचे संघटन मंत्री सतीश धोळ हांचें उलोवप जालें. जे नवी फाटली आमी ती स्टेट एक्झिक्यूटीव घेतिल्ली सप्टेंबर म्हयन्यात, त्यानंतर अजून पर्यंत आमी वेगवेगळे पार्टीचे पोजिशन जे आसात, मोर्चाचे अध्यक्ष आनी इतर नेमणुका ह्या संदर्भात जे निवडून आयिल्ले त्या सगळ्यांची ताका सन्मान केलो गेलो. तशेंच जी जिल्हा पंचायत निवडणूक जाली त्या जिल्हा पंचायती भितर उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय जिल्ह्याचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष तांचो हांगा सन्मान केलो आनी एकंदर पूर्ण 30 वरांतल्या ही जी आज आमची राज्य कार्यकारिणी जाली ताचो समारोप आमचे गोंयचे प्रभारी आनी नॅशनल जनरल सेक्रेटरी सिटी रवीजी हांच्यांनी ताचो एकंदर समारोप केलो. तुका कॉपी दितले रिजोल्युशन कॉपी दिताले तुका कॉपी दितले हाची आपले हे जे बजेट जे केंद्राचे त्याचे अभिनंदन नरेंद्र सावयकर आनी पॉलिटिकल दामोदर एक दोन मध्ये सांगता Political resolution. Bharatiya Janata Party government in the state of Goa is shortly completing 4 years in power. The BJP government in the state has provided a stable governance, initially under the leadership of late Mangarbai Parrikar and now under the young leadership of Dr. Pramod Sawant, with a strong and supportive government at the center led by Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi. The government of Goa under Dr. Sawant is leading the state to a path of growth and progress. While the entire world and our country battling the COVID pandemic during most of the year 2020, the Goa government led by proactive Chief Minister Dr. Sawant, ably assisted by Health Minister and active warriors from various departments like Health, Police, have successfully battled the pandemic by providing adequate health infrastructure and medical facilities. With this proactive approach and support of the people, Goa has been to overcome the battle with the pandemic, and the situation is slowly and steadily returning to normal, and business activities also slowly improving to pre-COVID level. However, the success of all the proactive decisions taken by the BJP government have left them, Congress and other parties, red-faced. They have also been trying to oppose many of the infrastructure projects which BJP government have undertaken with central assistance like infrastructure development in roads, railways, powers, etc. It is our firm belief that such projects are necessary for the development of the state and to provide employment to the youth of Goa, as also to provide basic facility to the citizens of the state. The result of the ZP elections have proved that the majority of Goans
these development projects is not an issue that is being made by the opposition parties and the vested interest, and the government is committed to complete the project for the benefit of the people of Goa. The state executive of the Bharatiya Janata Party condemns the Congress and other opposition parties for its machination and false propaganda against the BJP government. बजेट नरेंद्र सावयकर तांच्यांनी मांडिल्लो. आयच्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हान बजेटाच्या संबंधान सुद्धा एक रिझोल्युशन जालें. तें रिझोल्युशन बेसिकली हे जे बजेट जें आसा तें एक हिस्टॉरिकल बजेट आसा, पेपरलेस बजेट आशिल्लें आनी आत्मनिर्भर भारत करपाचें जे प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा तें एका अर्थान मुखार व्हरपी अशा पद्दतीचें बजेट आशिल्लें. आमच्या गोंय राज्याक 300 कोटी रुपया ह्या बजेटाच्या माध्यमांतल्यान मेळ्ळ्या. ताका लागून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे अध्यक्ष सदानंद शेट नानावडे, प्रायम मिनिस्टर आणि फायनान्स मिनिस्टर यांचें अभिनंदन तातूंत केलें. त्याच बरोबर ह्या बजेटान इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आसत, हेल्था खातीर 35,000 कोटी रुपया आसतले. बाकीच्या सगळ्या डेव्हलपमेंटा खातीरचे जे सरकारान पावलां मारिल्लीं आसात, एग्रीकल्चर सेक्टरा खातीरचे जे बजेट दिल्लें आसा त्याचे खातीरचे जे केल्लें आसा. आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणजे हे बजेट जे आसा ह्या बजेटाचेर आयज पर्यंत कोणा कडल्यान टिका मोठ्या प्रमाणाचेर जाली आमकां कांयच उलोवंक ना. सगळ्यांक एक्सेप्टेबल, सामान्य मनशाक दोळ्या मुखार दवरून अशा पद्दतीचें हे बजेट जे आसा तें सेंट्रल गव्हर्मेंटान केल्लें आसा. तेचे ह्या एका रिझोल्युशनाच्या माध्यमांतल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन केल्लें आसा. इलेक्शनाचे म्युन्सिपाल्टीची जी निवडणुका आसा त्यो केन्ना तरी मार्च म्हयन्यान जातल्यो. ताका लागून आमी त्या निवडणुकांची तयारी म्हणून कारण ह्या वेळाचेर आमी राज्यकारिणी बरोबर मंडळाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस आनी हांकांय आपयल्ले. त्यामुळे ते एक सगळ्यांनी त्या तरेन जशी जिल्हा पंचायत निवडणूक आमी जिखिल्ली आसा तशाच पद्दतीन ही निवडणूक आमकां जिखपाक जाय. ताका सगळ्यांनी काम करपाक जाय. तो एक सगळ्यांक मॅसेज दिलो. पार्टी लेवलचेर मोस्टली पार्टी लेवलचेर जावचें. कारण आमी सगळ्यो निवडणुका ज्यो आसा त्यो जिखपाक जाय म्हणून लडयतात आनी त्यामुळे आमकां एक पूर्ण खात्री आसा की सगळ्यो निवडणूक, सगळे म्युन्सिपाल्टी, ती 11 म्युन्सिपाल्टी आनी एक कॉर्पोरेशन, ते सगळे आमी जिखपाक जाय म्हणून इलेक्शन करता. मडगांव खातीर वेगळी स्ट्रॅटजी अशी कांय नासता. अशी वेगळी स्ट्रॅटजी कांय आसना. सगळ्या निवडणुकांक जी आमी सिरियसली घेता त्याच पद्दतीन सगळ्योच निवडणुका 11 म्युन्सिपाल्टी सिरियसली घेता. एक वर्सान जे असेंब्ली इलेक्शन जातलें तेजेर कितें कार्यकर्त्यांक मिटींग जाली? एकंदर कशें आसा की निवडणूक तशी 2022 आसा. त्यामुळे आमी सदोदीत तयारी जी आमची चालूच आसता. प्रत्येक निवडणूक ही निवडणूक अंतर्गत मागीर विधानसभेची निवडणूक. त्यामुळे सगळे तयारी पूर्णपणे आनी येणारे 11 तारीख आमी एक जो समर्पण दिन म्हणून आमी जो हे करता तो सगळ्या बूथ लेवल करप अशा तरेचे सगळे कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा. म्युन्सिपाल्टीचे रिजर्वेशन ते जाणून थोडे नाराज जाता तुमच्या मदले कार्यकर्ते? नाही, आमी सांगलें कशें रिजर्वेशन हे बेसिकली कायद्याच्या आधाराचेर केलें गेलें वयता. तेका आमकां भितरलें खबर आसा ना. आनी ताका लागून रिजर्वेशन आमी सांगलें कार्यकर्त्यांनी. कारण कशें आसा की जें टर्नाचेर हाच्या प्रमाणे जें कितें रिजर्वेशन करूं जाय त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान केल्लें आसा. त्या रिजर्वेशनाचेर आमी सांगलें कार्यकर्त्यांनी एखाद्याचो रिजर्व जर जाल्लो आसत जाल्यार वायट धरपाचें अशें कांय कार्य ना. कारण अशें कितले तरी असंख्य कार्यकर्ते आसात. काय आमी आसात की जे खूब फुडें फुडें पावत आसात. पूण आमच्या बरोबर काम करणारे अजुनूय कांय कार्यकर्ते आसात तातूंत पंचय जावना, सरपंचय जावना. आमी पंच जाले, सरपंच जाले, आमदार जाले, पार्टीचे अध्यक्ष, सगळे पोजिशन आमी बघत आहे. आमच्या बरोबर काम करपी अजुनूय सगळे आसतात. त्यामुळे एक इलेक्शनान समजा रिजर्व जालो म्हणून सगळ्यांनी नाराज जावपाक जायना. आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय, निवडून हाडपाक जाय हें सगळ्यांनी सांगलें आसा. आनी आयज अमित शाहची विजीट आसली गोंयांत. अमित शाह का विजीट था आज अमित शाह सिंधुदुर्ग गए थे उन्हें तुरंत दिल्ली जा रहे हैं. इसके लिए आज शाम का कोर कमेटी का बैठक पोस्टपोन हो चुका. आपने पहला स्टेट एग्जीक्यूटिव अटेंड किया हुआ संगठन मजबूत है, सरकार भी अच्छा काम कर रहा है. तीसरा बार गोवा जनता बीजेपी के विश्वास रखकर फिर एक बार सत्ता में सत्ता के लिए आशीर्वाद करेंगे. मेरा विश्वास है. जिला पंचायत चुनाव में आशीर्वाद दिया है, अगले म्यूनसिपाल्टी चुनाव में आशीर्वाद दे देंगे. विश्वास है 100% बीजेपी सरकार पुनः आएगी. कल एक बूथ बैठक और मंडल बैठक भी
था उस समय बूथ मजबूत करने के लिए, बूथ जीतेगा देश जीतेगा, ये स्लोगन रख करके बूथ मजबूत करने के लिए प्लान और रोड मैप दिया है। ये रोड मैप के अनुसार हम लोग संगठन के काम मजबूत करके चुनाव जीतेंगे। सर अपकमिंग 22 का इलेक्शन है सर, 22 का इलेक्शन में कैसे बीजेपी तैयारी में है? इधर अपोजिशन पार्टी ही नहीं है, हम लोग हर दिन संगठन का काम चल रहा है और सरकार भी आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा नाम पर जनता के बीच काम कर रहा है। डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा सरकार, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, दोनों साथ अच्छा गोवा डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहा है। आप कंपेयर करना पिछले 6 साल से कितना केंद्र सरकार दिया है, अभी तक बाकी गवर्नमेंट गोवा के डेवलपमेंट के दिया नहीं। ये डेवलपमेंट के काम भी चल रहा है। इसके लिए जीतने का आशीर्वाद आसान नहीं है, आसान है, मुश्किल नहीं है। जनता का कृपा, गोवा जनता का कृपा, विश्वास बीजेपी के ऊपर हमेशा है। सर बहुत सालों से कर्नाटक और महाराष्ट्र का एक इशू चल रहा है, एक मादई का ऊपर, उसके लिए क्या सर बीजेपी क्या स्टैंड लेगा? बीजेपी कल भी आपके बोल दिया था, बीजेपी नेशनलिस्टिक पार्टी है। गोवा, कर्नाटका सभी बीजेपी की दृष्टि से एक ही है। न्यायालय में है, न्यायालय क्या जजमेंट दिएगा हम लोग पालन करेंगे। पार्टी गोवा का भी अन्याय नहीं करेगा और कर्नाटक भी अन्याय नहीं करेगा। देश के हित के लिए काम करने वाले पार्टी बीजेपी है। गोवा के जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक के जैसे गोवा है, दोनों एक ही। सर अभी 22 का इलेक्शन लड़ने का अभी किसका कौन सा पेस लेके, मुझे चेहरा लेके लड़ेगा लीडरशिप का? डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है, उन्हें सरकार के नेतृत्व उनके ऊपर है। और साथ तो हमारा अध्यक्ष सदानंद तानावड़े थे, सदानंद तानावड़े पक्ष प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगले चुनाव जाएंगे। सर आज क्या हमारा अंतर्गत कंफ्यूजन नहीं है, आपके कंफ्यूजन है क्या? सर आज क्या मेजर डिस्कशन हुआ कि कोर कमेटी का एग्जीक्यूटिव मीटिंग में क्या कुछ एग्जीक्यूटिव मीटिंग में निर्णय के बारे में बोल दिया है। बाकी संगठन का मजबूत करने का विषय विचार चर्चा हो। थैंक यू वेरी मच।